लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 18 वळ 1 ते 8. सदांच मागणी करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वपार सांगली. एका नगरांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची बिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडाय नासली. त्या नगरांत कोण एकली विधवाय आसली. ताचेशी येऊन येऊन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचे आयकलेलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना करो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका न्याय करून दितलो. नाजाल्यार येऊन येऊन शेकीन ती म्हजो जीव काडटली. सोमयान फुडें म्हणलें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीत दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांक सोंसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना? होय, हांव तुमकां सांगतां, तो तांकां बेगीच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत बावाट मेळटलो काय? देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.